देशा खातीर दिल्ल्या सर्वोच्च बलिदानाची उगडास म्हणून आयज देशभर हुतात्मा दीस पाळटात। पणजेच्या आझाद मैदानाचेरूय हुतात्मा दीस पाळो। हे निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां घालून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मार्टियर डेज हो आज पाळपा खातीर आमी आमचे गव्हर्नर म्हणजे सहित आमचे पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, अपोजिशन लिडर पब्लिक युनियन ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे जाण आझाद मैदानाच्या ह्या पवित्र स्थानाचेर आमी सगळे जाण आयले। महात्मा गांधीजी आनी त्याच बरोबर देशांतले सगळे थोर स्वतंत्र सेनानी जे हुतात्मे जाले तांच्या खातीर आज नॅशनल मार्टियर्स डे आमी पाळटा आनी त्या निमित्तानूच तांकां आर्गां ओंपपा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आयले। महात्मा गांधीजींचे विचार स्वातंत्र्याच्या बद्दलचे जे स्वातंत्र्य मेळचें आनी ते स्वातंत्र्य मेळोवंक ज्या पद्दतीन म्हणजे देश स्वतंत्र जावचो, हो देश स्वच्छ जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान। आतांचे प्रधानमंत्री हे फुडें व्हरत आसा। म्हणजे देश जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता तेन्ना खऱ्या अर्थान महात्मा गांधीजीचें स्वच्छ भारताचें स्वप्न आनी हें धरून आनी आमी ताका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर तांचें आशिल्लें स्वप्न आतां साकार जायत येताना आमकां दिसता। हीच खरी तांकां श्रद्धांजली आसा। आज परत एक दिसा हांव आमचे महात्मा गांधीजी आनी बाकीचे सगळे थोर स्वतंत्र सैनीक तांकां आयच्या दिसा याद करता, तांकां आर्गां ओंपता।